जीएमसीत किडनी ट्रान्सप्लांट परत चालू जाय मेरेन गोंयांत खंयच्याच खाजगी हॉस्पिटलाक किडनी ट्रान्सप्लांट करपाची परवानगी मेळची ना म्हूण भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन स्पश्ट केलां। भायर हॉस्पिटलांक परवानगी दिल्यार खंय मोठें स्कॅम जावं येता म्हूण विश्वजिताक भंय। 2011 जीएमसीत पयली किडनी ट्रान्सप्लांट जाल्ली। 10 ट्रान्सप्लांटां उपरांत मदींच जीएमसीतले ट्रान्सप्लांट बंद पडले। दिवपाचे आमची जबाबदारी आमी गोंयचे जनते सांबाळपाक म्हणून तुमी निवडून हाडला आनी आयज गोवा मेडिकल कॉलेजान गेल्यार आमी ट्रिटमेंटा खातीर सगळ्या गोष्टी खातीर एकदां मनीस रेजिस्टर थंय जालो ताका तें दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसता। आनी सगळ्या दृश्टीन इवन किडनी ट्रान्सप्लांट सेक्रेटरी सांगला हांवें बेगिना बेगीन ऑथॉरिटीची मिटींग घे ते बेगिना बेगीन आमकां किडनी ट्रान्सप्लांट चालू करूंक जाय। तेजे तो ऑथॉरिटीचो चीफ आहा तेणी करूंक जाय। आनी हांव जो पर्यंत गोवा मेडिकल कॉलेजान किडनी ट्रान्सप्लांट चालू जायना खंयच्याच हॉस्पिटलांत किडनी ट्रान्सप्लांट करपाक हांव दिवचो ना, कित्याक भायर खंय दिल्यार ताका स्कॅम जावपाचो व्हडलो स्कॅम जावपाची भंय दिसता। आनी कित्याक लोक कोणाची ऑर्गन कोणाची बॉडी खंय विकूं शकता तरेतरेचे। इट्स नॉट इरिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट, आय नो द रिपरकशन्स, पूण दितलो हांव बाकी हॉस्पिटलांक बी कन्सिडर करतलो जे कोणाची एप्लिकेशनां पेंडींग आहा। पूण गोवा मेडिकल कॉलेजाक योग्य करून मागीर दुसरे कडेन दिल्यार कांय हरकत ना, पूण ह्यो गोवा मेडिकल कॉलेजान जो पर्यंत जायना हांवें म्हाकाच चॅलेंज केला, हांवें घेतला की गोवा मेडिकल कॉलेजान जेन्ना 3-4 किडनी ट्रान्सप्लांट जाता मागीर प्रायवेट हॉस्पिटलाचें एप्लिकेशन एक्सेप्ट हांव करतलो, तेजे कांय हरकत ना। पूण ते सगळे प्रोसिजर जे जाल्यात ते आमी क्लियर करतले। पूण शेतकी मंत्री विजय सरदेसायान बरें उत्पन्न काडपी शेतकारांक उर्बा दिवंक पुरस्कार दिले खरे, मात सुवाळ्याक गेल्ले कडेन विजयाक शेतकारां कडच्यान बरेंच आयकुचें पडलें। शेतकार भाजयो लायतात मात हॉर्टिकल्चर महामंडळ ते सारक्यो विकत्यो घेना, रेट मेळना, भाजी रिजेक्ट करतात म्हूण शेतकारांच्यो कंप्लेनी। प्रधानमंत्री कृषी विकास स्किमी खाला ऑर्गेनिक फार्माची 500 क्लस्टर्स करपाची घोशणा विजयान केल्या। Now these organic farming clusters will be given incentives by under a scheme called Paramparagaat Krishi Vikas Yojana (PKVY). Central 500 क्लस्टर अलॉट केल्या गोंयांत। आतां हें कित्याक करतात ऑर्गेनिक फार्मिंग पुश दिवपाक, म्हळ्यार तांचे आमी प्रोड्यूस घेतले कशें ऑर्गेनिक जावप तें आज आमी डिक्लेअर केला की ऑर्गेनिक जो कोण रोयता ताजे आमी विकते घेतले। कोण घेतले? हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन। आनी लोकल जर्म प्लाझा म्हळ्यार गोंयकारपणाचो तो उद्देश कितें की गोंयची जी भाजी आहा ते भाजयेक आमी मोडून दिवंक जायना। फाल्यां हायब्रीड तुका दुसरी मेळटा, हायब्रीड मेळ्ळी म्हणून गोंयचें वचूंक जायना। गोंयचें मूळ पीक उरपा खातीर आमी एक स्कीम करपाक तयारी आहा आमची टू बाय whichever the farmers produce, but they'll have to produce it organic. The government will be working with Dr. Avadhoot Shivanand's AVS farming whole team who see that organic farming is going to push in the state. पहिल्या वर्षी योजना सुरू झाली त्या वर्षी फक्त 14 मेट्रिक टन भाजी पुरवली जात होती। त्याचे मूल्य फक्त 3 लाख रुपये इतकेच होते। या वर्षी भेंडी, मिरची व गवार यांचेच प्रमाण जवळजवळ 550 मेट्रिक टन होते व एकूण मूल्य 2,33 कोटी इतके होते। विशेष म्हणजे या वर्षी जवळजवळ 2.58 लाख रुपयांचे 12 मेट्रिक टन इतक्या फळांचा पाणी पुरवठा शेतकरी बंधूंनी केला। भाजी लावपी गोयचे शेतकार सध्या हॉर्टिकल्चर महामंडळाचेर बेजार। विजयाक पुरस्कार सुवाळ्याक गेल्ले कडेन बरेच आयकुचे पडले। चिली आतां समज आमकां आयज 21 रुपया आसा जाल्यार आमची जेन्ना प्रोडक्शन जाता तेन्ना ती 15 रुपया जाता। देंवता आयज 40 रुपयान ते घेता। जेन्ना आमचे कडेन प्रोडक्शन नासता जेन्ना आमचो प्रोडक्शन जाता तेन्ना ती रेट देंवता 20 रुपया 22 रुपया जाता। ते मार्केट्स हेचेर वता, जशें प्रोडक्शन वाडलें तसो मार्केट रेट देंवप, फायनान्शियली फार्मराक तेजो भरपूर लॉस जाता।
ऍक्च्युली चिली प्रोडक्शन करपाकूच 22 रुपया खर्च आसता पर केजी 22 ते 25 रुपया खर्च जाता ते कन्सिडर करतात बेळगांव किंवा कर्नाटक भागातले जंय लेबर कॉस्ट साधारण 250-150 रुपयान लेबर मेळटा. सो तुम्ही रेट कितली मागता? हाय कॉस्ट रेट आसता पळय ती दिवची म्हणून जी हायर सायड आसा पळय आनी जी एवरेज आसूंक जाय थ्रू आउट सीझन ती एक आमकां रेट दिली न्ही आमी मेंटॅलिटी उरता की ह्या रेटाक आमची भाजी वतली. आनी दुसरी गजाल गोंयचो शेतकाराक लागून हो हॉर्टिकल्चर बोर्ड स्थापन केल्लो आनी जेन्ना स्थापन केल्लो तेन्ना CM आशिल्ले मनोहर पर्रीकर तांणी सांगिल्लें गोंयांत जी भाजी पिकता ती भाजी सगळी घेतले खपना जाल्यार भायर उडयतले पूण आयच्या स्थितीन ते आयज ते कितें करता घेनात ते म्हणटात खपना भाजी खपना डिमांड ना रिजेक्ट करतात. तेंचे कशें आसा मार्केटिंग जायना म्हणटा मार्केटिंग स्कील ही हॉर्टिकल्चराच्या गाड्यार नसता ते गाडो दितना ते पळयना ते एम्प्लॉयमेंट दिवपा खातीर गाडो दितात आनी मागीर ती भाजी खपना म्हणून सांगतात पण मिसयूज जातात त्या गोष्टीचो. एक्चुअली ते फॉर्मच जाला हे शेतकऱ्याक मार्केट दिवपा खातीर. सो कितेंय जे शेतकरी श्रम करून तयार करता ते हॉर्टिकल्चरान घेवप. इवन आमचो डिमांड आसा फुलां जी तयार करतात म्हणजे सर कांय फुलां जरबेरा तयार करता पण मार्केटान आमी जर घेवन गेले इंडिव्हिज्युअली जाल्यार 2 रुपया 3 रुपया 4 रुपया मागता कारण ते म्हणटा बेळगांव बेंगलोर सवाय मेळटा. सो हांगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शनच तेजी 3-4 रुपया पडटा आणि ते मार्केट करप आणि प्रोडक्शन करप हे शेतकऱ्याक शक्य ना. सादी व्हरायटी सांगता हेणी वांयगी लायली ICRान रिकमेंड करून ताका बियाणे दिले. ICR ही शेतकी खात्याचे एक ब्रांच आसा जी तुका रिसर्च करता. तेणी जे दिल्ले बियाणे तेंचे रिजेक्ट केले हेका मार्केट ना म्हणून. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट साईश केरकार. कवळेच्या शांतादुर्गा देवस्थानाचे केळशीचे मूळ घुमटे मुखार घाल्लो बेतो आर्किओलॉजी खात्यान काढलो. केळशीच्या लोकांचो बोवाळ. सकाळ फुडें JCB घालून बेतो काडटा म्हूण दिसतनाच गांवचो लोक जमलो आनी काम आडायलें. उपरांत आर्किओलॉजी खात्याचे लोक आयले. देवस्थान कमिटी आनी आर्किओलॉजी खात्याचे अधिकारी हाचेर 18 फेब्रुवारीक लोकांक घेवन बसपाचे आसात. कवळेच्या शांतादुर्गा देवस्थानाची ही केळशीची मूळ घुमटी. कवळ्या शांतादुर्गेचे जात्रे पयलीं महाजन थंय येवन देवीची पुजा करतात. उपरांत जात्रा सुरू जाता. आता हे घुमटेचे विस्तारा वेल्यान वाद सुरू जाला. खाते आनी महाजनांक सांगनासतना घुमटे मुखार केळशीच्या थळाव्यांनी घाल्लो बेथो आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटान बेकायदेशीर म्हूण काडलो. सध्या आमी जे इलिगल जाला न्ही चालू आहा ते जेन्ना काम चालू आसलें न्ही त्या दिसा पासून हांव येयल्लो ताका विचार कोण तो आहलो पळय चेडो तो आहलो ताका तांणी सांगले पासून बाबा तुमी कितें करतात हें रॉंग करता ताका विचारा मुद्दाम विचारा सांगला काय विचारा ताका सांगलें तूं यो ऑफिसान यो कितें आहा ते सांगता सारकें आहा सांगला काय गेली ऑफिसान गेली आमी ऑफिसान म्हणपा लागले ते काम बंद केन्ना सांगला तेन्ना काम बंद केला तेन्नाच काम बंद केलें तेन्ना पूर्ण केला आमी येयले न्ही तेन्ना तुमचे ऑलरेडी कंप्लीट जाले तेन्ना बंद केले. हांवें स्वता तुमच्या गवण्याक काम करतालो त्या गवण्याक बंद करूंक लायले सगळे. हरशीक हांगा पुजा करता 24 वर्सां जाली गेली 24 वर्सां आमी पुजा करता. आमकां सदां शेण खंय साकून आनी आमचें हांगा रेजिडेन्स बरें पयस म्हळ्यार थंयच्यान 1-2 किलोमिटराच्यान आमकां हांगा उदक हाडचें पडटा सगळें करचें पडटा. तरी पूण आमी हांकां कमिटी वचून कितली फावटी रिक्वेस्ट केल्या आमकां हांगा कितें करून दिया एक उदका वेवस्था करून दिया कितें तरी करून दिया. हे ना आमकां तसो प्रसाद जायना आमी तशें करूं शकना. पूण जेन्ना आमी पळय देवा कडेन गेले प्रसाद आमी घेतलो गांवकाऱ्यांनी तेन्ना आमकां प्रसाद हे वयल्यान आमकां कितें विचारता तुमकां कसो प्रसाद जालो कोण तो भट काय म्हणून हे विचारता आमकां. मागीर आमी कितें चिंतलें अशें तेंचे कडेन जर कांय जायना जाल्यार आमी म्हणलें आमीच तरी कितें करुया कितें शेण तर आमचे कडेन काडूं जायना आनी कांय जालें म्हणून मागीर आमी हो बेतो घातलो. आतां हो बेतो घालतकीर आर्किओलॉजी जागी जाली आनी कमिटी जागी जाली. आयज सकाळी हे कवळे कमिटीचे सकाळी येयले हांगा आनी हांवें तांकां विचारलें तेंच्यानी डायरेक्ट हांव JCB घातली हें बेतो घातलेलो तो काडपाक. आनी तांकां विचारलें बाबा तुमी कोण ते म्हणपा गव्हर्मेंटा दाखोवन येयले. मागीर आनी कोणा विचारलें गव्हर्मेंटा मनशांक कोण ना आनी ते म्हणटा डेमोलेशना काडला पूण गव्हर्मेंटा ते कोण ऑथॉरिटी नासतना हेंच्यांनी हांगा JCB घातली. मागीर आमच्या गांवच्या लोकांक सगळ्यांक येवन ते आडयले आनी मागीर तेंच्यांनी मागीर गव्हर्मेंटा मनशाक आपयल्या कोण आहा ते आर्किओलॉजींतले आनी मागीर सगळे लोक एकठांय जावन तेंच्यांनी आतां काम बंद दवरलां आनी 18 तारखेक मुखार मिटींग आहा म्हणून तेंच्यांनी आतां आमकां उतर दिलां कितें आतां बरें करूया म्हणून. आज आमगेल्या त्या आर्कायव्ज डिपार्टमेंटाच्या प्रमाणे ताणें ऑर्डर काडिल्ल्या प्रमाणे ताणें आज डेमोलिशन केलां. बट गांवकाऱ्यांनी जेन्ना आज ऑब्जेक्शन हाडलां सो गांवकाऱ्यांनी आर्कायव्ज डिपार्टमेंटाच्या ऑफिशल्सांनी आनी आमचे कमिटीन बरोबर एकत्र बसून एक दीस ठरोवन ताजेर परमनंट सोल्युशन कितें करपाचो थारायला. कित्याक हो केळशे म्हणटा तो देवतेचो मूळ जागो शांतादुर्गा जी देवी आसा कवळे स्थानक आसा हो तांचो मेन जागो. सो त्या खातीर हांगा सहानुभुती सगळ्यांक आसा ह्या जाग्या बद्दल. त्या खातीर गांवकाऱ्यांनी कमिटीन आनी आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटान ज्या खाला ही जागो येता हेरिटेज सायट म्हणून
आमी तिगांयनी बरोबर ठरयल्लें आसा की एक हाजेर परमनंट सोल्युशन काडचें, ज्या की गांवकाऱ्यांक, मॅनेजिंग कमिटीक आनी बाकीच्या लोकांकूय जे भक्तगण हांगा येवन पांय पडपाक येतात देवते, तांच्या खातीर बरें जावन कितें तरी हांगा जावचें अशें ठरयल्लें आसा. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. गिव ए कमर्शियल ब्रेक.